म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कसली जमीन, आमी कसलें शेत, पिकाळ ओ न्हय. आमी जाणो कशे भाशेन शेत पिकाळ जावंक जाय जाल्यार आमी कितें कोत्ता पळय तें. शेत वोंपून जालें आनी सगळें काडलें म्हणटच मागीर थोडें वत आमी ताचेर हितून घालता. वत आयलें म्हणजे उणाल्यान वत येता, पूण मागीर आमी तें खोणोंक लागता, सगळीं मुळां आसा तीं काडटा. मागीर आमी गोबर, शेण आनी बाकीचें कितें हाडून तितूर घालता. आनी तें घातलें म्हणटच मागीर आमी पावस येवच्या आदीं मेरो काडटा, सगळें तयार करीत आसता. आनी मागीर खूब तोकूस घेता शेत बरे भाशेन किल्लोवच्याक, म्हणजे जें बीं ओंपता तें किल्लोवच्याक. हे भाशेन आमचें जिवीत. आमचे भितर खूब चिंतनां आसतात, बरीं वायट पोजडीं चिंतनाक लागून आमच्या मदें भावना आसतात. आतां ही चिंतनां भावना आसात खरी, पूण भितरल्यान आनी एक मूळ कसो आसा. ही चिंतनां बोगोर घुंवतच आसा, भावना त्याच बरोबर, ताका सावरांक जायना आमच्यान. आमी म्हणटात तें बंद करूंक जायना. म्हणटच आतां 2-3 लेवल आसात. हे भाशेन आमकां दिसता आमचे भितर कितें तरी जाता म्हणून. हाका लागून जेन्ना आमकां दुसरें कोण कितें सांगतात तें आमी आयकोता वो आयकोना. कशें आयकोतल्या, कित्याक हें सगळें भितरल्यान चलता तें आमकां आयकूंक दिना आनी पळोवंकूय जायना आमचे कडेन. जेजून आमकां हें सगळें स्पश्टपणे सांगलां कितें चलता पळय तें आमचे भितर. हें आमी सगळें काडूंक जाय. देवाचें उतर म्हणजे देवूच, जेजूच जावन आसा देवाचें उतर. हें उतर आमी देवाचें आयकलें की ना, जेजू आमचे भितर आसा तो जागृत जाता. पूण ताका जागृत जावंक जाय जाल्यार हें बाकीचें पळय आसा तितलें आमी ताकाच ओपून दिवंक जाय, ताकाच तें दिवंक जाय. कित्याक तोच तें भितरल्यान आमकां नितळ निर्मळ करूंक जाता, ताच्यानूच. कित्याक तो पातका पासून आमचे आयलेलो आसा, आमकां ह्या पातकांतलो निवारच्या. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून करूंक जाय, कसलें म्हणून घर बांदूंक जाय. हांगसर पयल्या वाचपान सांगलां, दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, तूं घर बांदूंक सोदताय. कोणा पासत? म्हजे पासून मरे. आतां हांव असलें घर बांदतलो की तुमीच तें घर जातल्यात आनी म्हजो सेवक सदां काल तिचो जियेतलो, म्हणजे आमच्या काळजांनी. आनी हे परी जेजूचो उल्लेख थंयसर कोत्ता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूक पत्करलेलो आसा बावतिस्मा वरवीं, पूण ताका अदीक आनी अदीक वाडोवंक आमी ताका सहकार दिना, ताका सहकार करिना, आमचेंच करता आमी. हेर सांत भक्त आसात तांणीय तशेंच आपलें जिवीत ताका ओपून दिलें. आयज आमी फ्रांसीस द सालेस हाची आठवण करता. हो एक सांत भक्त, फ्रांसाचो तो, पूण स्वित्झर्लंडाक तो वावरूंक लागलो. जेनिवा म्हणटा पळय थंयसर कितें जालें, खूब पळय आमचे क्रिस्तांव कॅथलीक आसलेले ते प्रोटेस्टंट जाले. आनी तो थंयसर गेलो आनी व्हडा भक्तीन जेजूच्या एकवटान तांकां सगळ्या जाणांक तो शिकोवंक लागलो. एक ताणें पुस्तक बरयलो, प्रॅक्टीस ऑफ डिवाउट लायफ, म्हणजे कशे भाशेन आमचें जिवीत बरे भाशेन सारूंक जाता. आनी हे भाशेन ताणें तें पुस्तक बरयलें आनी एकूय बरयलें, आनी हें ताणें हातान बरोवन सगळ्या जाणांक दिलें. हे भाशेन तो कोत्तालो. तितलेंच न्हय, आनी एक विधवा आसलेली जेन शंताल म्हणून, तिणेन आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें आनी ताच्या मार्गदर्शना खाल ती आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारूंक लागली. आनी ताणें आनी एक
माद्रीचो गोंयांत म्हणून तूं एक संस्था स्टार्ट केली, विजिटेशन नन्स म्हणून, विजिटेशन ऑफ द ब्लेसड वर्जिन. आनी हे भाशेन ती म्हणगीर खूब शिक्षण दिवंक लागली. म्हणून आमी कितें पळयता, देव आमकां निवडटा आपलो वार फुडें व्हरच्या. पूण कसो वता तो? आमचे सगळे रावन वता. ह्या दिसांनी म्हजेशी कोण आयलोलो आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हाका एक बरें काम करूंक जाय. हांवें म्हणलें, हें काम तुका करूंक जाय की देवाक करूंक जाय? देवाक करूंक जाय जाल्यार देव तें कोत्तलो, पूण आमकां करूंक जाय जाल्यार तें एकदम अवघड जातलें. तर आमी कशे भशेन करूंक जाय? तर पयले सुवातेर देवाच्या एकवटान रावंक जाय. देव आमकां एकवटान आसा, पूण आमी ताका एकवटान रावंक जाय. कशी रावतल्या? तुमकां हांवें सांगलां, जेजून जशे भशेन आपलें जिवीत सारलें ते भशेन आमी सारूंक जाय. रातचो सकाळचो तो बापा बरोबर आपलो वेळ सारतलो. आमी जेजू बरोबर सारया. जेजू जावन आसा वाट बापाची वचपाची, पवित्र आत्मा ताचे वरवीं आमकां मेळटा. त्या भायर मागीर ताचें उतर आयकूंक जाय. हें उतर वाचतना तोच आमचें सगळें आसा, तो अदीक जागृत जातलो आनी आमचे पळय प्रश्न आसा ते सगळे ताका सुटावे तो दिवंक लागतलो. तो आमचे कडेन उलयता, भितरल्यान तो आमकां सगळें स्पश्टपणे दाखयतलो. आनी हे भाशेन दाखयलें की ना, ताचें जिवीत आमी जियेता आनी तो आमचें जिवीत जियेता. त्या एर्सांतल्यान जेन्ना आमी हें मागणें करता, सायबीण मांय कडेन विनंती करता, सायबीण मांय, हांवें तुजे भशेन जावच्याक तूं म्हाका मदत कर. हांवें चाकर जाता, जावं म्हजें सगळें जेजूक जाय पळय तशें. हे भाशेन आमी तेर्सांतल्यान मागणें करता. हें समजलें की ना आमकां, मागीर आमचें जिवीत आमी घोटायेन, शांतीन आनी सदांच बरेपणांत सादतले. दुसरी आमकां कंट्रोल करची ना. जेजू जो आमचो सगळें आसा तो आमकां कंट्रोल करूंक दितलो, कित्याक तो आमचें सगळें वावुरतलो, तो जिवन जागृत जातलो. हे भशेन आमी ताका परगट्टले आनी देवाचें राज हे परी आमचे मदें, आमच्या घराब्या मदें आनी संवसारांत स्थापन जातलें. तें बाकीचें तो जाणो कशें करूंक जाय पळय तें, पूण आमी ताका एकवटान रावया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वणटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमच्या कुडींत मनांत आत्म्यांत येता ताका आमी हाजीर जावया. सगळे आमचे भितर आहा तितलें सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया. जावं बरीं चिंतना ओ वायट चिंतना, सगळीं ताचें सगळें दवरलें म्हणटूच तो ती नितळ निर्मळ करता, बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा आनी ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. हे परी अदीक आनी अदीक आमी जेजूचें उतर, जेजूकूच आमी एकवटान जियेता आनी आमच्या उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान 100%, 60% ओ 30% तो बरेपण दुसऱ्यांच्या जिवितान उपजयता.